पिळगांवचे शेतकरी संघटीत जाल्ले आसतनाच आता थळावे कोमुंदादीनूय सेजा वेदांता मायनिंग कंपनी आड भुमिका घेतल्या। कोमुंदादीन दोन कडेन वय घालून मायनिंगे वयलो रस्तो बंद केला। कोमुंदाचे हे भुमिकेक लागून कंपनीची अडचण वाडल्या। कामगारांच्या फुडाराचो विचार करात तशेंच गांवचे प्रश्न जाग्यार घालात अशी शेतकारां सयत कोमुंदाची मागणी आसा। पिळगांव सारबानस जंक्शना लागीं कोमुनिदादीन दोन कडेन लाकडी वय घालून रस्तो आडायला। हो रस्तो आमची मालमत्ता आसा असो दावो कोमुनिदादीन केला। मायनिंगेन अतिक्रमण केल्ली आमची शेतां आमकां कसोवपाक दियात अशी मागणी करीत हाचे पयलीं फाटल्या फेब्रुवारी म्हयन्यांत शेतकारांनी सारबानस वाठारांत मायनिंगे वयलो रस्तो आडायला। पिळगांव देवस्थानाचो अध्यक्ष आसा तसोच कुमदिदाचो एक मेंबर आहा। आता ही आमी वय घातल्या कित्याक तर कितकीशींच वर्सां जालीं आतां आमच्या कुमदीक कांयच पयशे मेळ्ळे ना, कांयच कितेंच खंयसूनच उत्पन्न जायना, कंपनी कांयच दिना। तर तांकां आमी हो जागो दिवचो कित्याक? तशेंच तेंच्यांनी शेतकऱ्यांकूय कांय हांगा निवडलेलें ना, शेतकऱ्यांक दिवना कुमद्या आनी तिसरें म्हणजे कामगारांक काडलेले आहा। कामगारांक आमी आयज हांगा मानाय म्हणून येयल्ले आहा। मानाय काम की आमचे कडेन आनी खंयच सर्वीस ना, त्या आमी मानाय म्हणून हांगा काम करता येवन आमकां नरेंद्र प्रभू हाडलेले हांगा आमी एक ती वय घातल्या। आमी मागता की हे आमच्या गांवचो जो मेरेन प्रश्न निभावना तिनू शेतकऱ्यांचो कुमदिदाद आनी कामगारांचो प्रश्न निभावना तो मेरेन हो आडो आमी असोच दवरतलो, नाल्यार आमकां हांगा प्लांटेशन करपाचें आहा। फाल्यां आमी सकाळीं उठून हांगा सगळीं झाडां लायतले। तेन्ना कंपनी कडेन मागता कितें तो निर्णय बेगीन घेवचो। आयज आमकां ह्या कोमुनिदादान पिळगांवच्या ह्या भरपूर सपोर्ट केल्लो आसा आमच्या हितून आमच्या कंपाउंड हें करपाक आनी कितें आहा पळय तितून आमकां हें दिल्लें आसा, योगदान दिल्लें आसा बरें। तशेंच आयज शेतकारांचे प्रश्न आसा म्हण कामगारांचे प्रश्न आसा, गांवचो कितें विकास करपाचे प्रश्न हे सगळे आमी पंचायतीन मांडलेले आहा। आयज सगळो जेन्ना निर्णय आमचो सुटावो जातलो पळय तेन्नाच आयज आमचें हें आमी हें जें कितें केलां तें ओपन करतले, कित्याक जो पर्यंत आमचें हें सॉल्व जायना तो पर्यंत आमी हांगासर ठाम आसतले। तेंचें प्लांटेशन कितें करपाक जाय जाल्यार आमचो तांकां साथ आसतलो। म्हणजे प्रॉपर्टी तुम्ही आनी कोणाक भायल्याक हेत करूंक ना दिवचे ना? एंट्री करपाक दिवचे ना, कित्याक तो तेंचें जर हें आसा आमकां सपोर्ट जाल्यार आनी आमी कोणाक एंट्री दिवंक शकना। गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत।